येवकार हांव जवाहर सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. विधानसभेत उसळ्ळो सुंगटांचो प्रस्न. सुंगटां पोसपाक खारें उदक घेतात शेतात, पूण त्या बोळात शेतांची लागता वाट. कितें करता सरकार? रवीची जाप, बांद बांदून दिवपाचें आमचें काम. तेतून सुंगटां येतात का वयतात ती पळोवपाची मामलेदारान. पळयात विधानसभेतली खारी वादावादी. दिवसल मुळगमार आजच्या वेळार लोकसभेत घुसलो बिबटो. सुणे घेऊन वयताना दिसलो सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात. लोक थर्र भियेल्यात. घालात बिबट्याक जाग्यार, मागलात थळाव्यांनी. मायणा स्पोर्ट्स क्लबान आर्ले वाये रायाक हारयली 6-5 गोलांनी. चिंचणी इगर्जेच्या खेळामेळार रंगली फुटबॉल सर्त. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. विधानसभेत राजेश फळदेसायचो प्रश्न आसलो. सुंगटां पोसपाक म्हण मानशेचें खारें उदक शेतात घेतात, पूण त्या बोळात शेतांची वाट लागता. सरकारान हेचेर कितें उपाय काडला? तेचेर कृषी मंत्री रवी नायकान खारटशी जाप दिली. ताणें सांगलें, आमी जवळ जवळ 2000 किलोमीटर बांद मेंटेन करतात, पूण तेतून सुंगटां येतात काय वयतात ती मामलेदारान पळोवपाची. सोमारा विधानसभेत लायट, जेटी, पीडब्ल्यूडीत आडकून पडिल्ल्यो फायली अशे साबार विशय चर्चेक आयले. कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान शेतात खारें उदक सोडिल्ल्यान शेतां पिड्ड्यार जातात ते विशीं चिंता उक्तायली. रवीन ताका जापो दिल्यो. आयकात ही प्रस्न उत्तरी. म्हजो प्रश्न आसा, मानशेचें खारें उदक पळय हे शेतान घेता, हे शेतान पळय घेता आनी शेतां सगळीं पिड्यार करता फक्त सुंगटां पोसपाक लागून. हेजेर मंत्र्यान कितें पर्यंत उपाय काडलेलो आसा ते मंत्र्यान मातशें म्हाका सांगचें. आमी जवळ 2000 किलोमीटर आमचे गोंयचे जे आसा बांद आसा ते मेंटेन, जे सॉयल कन्जर्वेशन जे आसा आमचे आग्रेचे ते मेंटेन करता. पूण जे एकदां बांदले नंतर ती भितर सुंगटां येता भायर वयता ती आमी पळयना, ती मामलारान पळोवपाची. पूण हे जापेन कुमारजुंवेच्या आमदाराचे समाधान जाले ना. ताणे मागले ठोस आश्वासन. रवी सांगता, रावलो ते मामलेदाराचें काम. मामलेदाराक तशी पावर दिल्या. ते आमचें काम न्हू जाल्यार राजेश आपल्या मुद्द्याक दसून. पळयात दोगांची जुगलबंदी. हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर, जे जेडीओ आसा ते कितें तरी काम करता. आमी कितें जाल्यार मामलेदाराक सांगता, मामलेदार FIR हे करता. जे जेडीओ आसा पळय जेडीओ ते कितें म्हणून काम करता, ते कंप्लेन करच्या पयलीं कंप्लेन जर जाता जाल्यार हे डेली कित्याक इन्स्पेक्शन करना आनी डेली हे लोकांक कित्याक न्याय मेळून दिना. कितें जालें मागीर FIR करप आनी मागीर तेजो परिणाम काय केन्नाच येयना. हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर, हेजेर आमकां शेतां जर वाचयतलो जाल्यार हेजेर सारको म्हणजे एकदम सारको ठोस निर्णय काडचो पडटलो स्पीकर सर. ते आमदाराक ते एक्ट प्रमाण ताका पावर आसा. ते उदक सोडपा लावपाचें, भितर घेवपा लावपाचें. आमी फक्त बांदारे बांदता आनी मागीर ते जे हितून शेतकरी जे आसात आनी शेतकरी ते हितून उदक भितर घेता, कोण सोडटा, कोण नुस्तें सुंगटां पुसता, कित्याक हें सगळें तर मातशें तुमी मामदाराक सांगलें, मामदार एक्शन घेतलो. स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा, तुमचे आग्रीच्या डिपार्टमेंटाक लागना. ती सुंगटां भितर घेता भायर तितून लागना. आमकां सॉयल कन्जर्वेशना बांद पाहिजे. बांद जाले पूण शेतांय तुमकांच लागता न्हू. एग्रीकल्चर मिनिस्टर असल्या कारणान शेतां वाचोवपाचें आमचें पयलें काम. एज पर आग्रीचे टेंडन्सी एक्ट मामदारा पावर दिल्ले आसा आनी मामदार ते हेजे पळयता आनी मामदाराक तुमी जर कंप्लेन दिली, मामदार इमिजिएटली एक्शन घेवपाचें. उदक सोडपाचें, सुंगटां सोडपा भायर. स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा, मंत्र्याक विचारूंक सोदता, आमचो झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आहा तो कितें करता, तेची ड्युटी कितें? शेतां जर वाचयतलो जाल्यार आमी तेजेर कितें करचें पडलें? स्पीकर सर, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसराक जे उदकाचें लागना ते भितर जे आसा तेंची कमिटी आसता, ते कमिटीनी जे आसा ते कमिटी तुमी जर मामदाराक जर सांगूंक जाय, मामदार इमिजिएटली ते उदक भायर घातल्यार सुंगटां वयतले भायर कटकट ना. पूण तेजे मजतीक धांवून आयलो तो कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड. आयकात ताचो युक्तिवाद. एग्रीकल्चर मिनिस्टरान कितें करपा जाय तें सांगूंक जायना. मामलेदारा पावर आहाय मू. एग्रीकल्चर मिनिस्टरान सांगपा जाय, बाबा तूं शेत रोयना जाल्यार तूं कितको तेगे प्रोटेक्ट करतलो रायट. तूं बरयतलो एका मामलेदाराक की ते वर्सां वर्स हे मशीन आयडेंटिफाय करून ह्यो नुस्तेकार आहात, हे मुशे आहाय, हे रोयनाय. तूं तांकां सांगतलो फुडल्या वर्साक
की ते रोवपा जाय म्हूण तूं तेंगे हें कोत्तलो काय म्हूण यू हॅव टू एंटिसिपेट ते फुडल्या वर्सा पत्ते कोतले म्हूण सो यू हॅव टू रायट टू द मामलादार अँड स्टॉप देम फ्रॉम डुईंग दॅट सो दॅट नेक्स्ट इयर दे कल्टिवेट अँड सेकंड थिंग विल यू सी दॅट दे हॅव कल्टिवेटेड ऑर नॉट बिकॉज सगळीं शेतकारां आहाय ते नुस्त्याकूच शेतान रोयनाय कोण जावपाना आय थिंक वी नीड टू हॅव अ मिटींग अ सिरियस मिटींग हाऊ टू सॉल्व दीज इश्यूज ओवर देर कित्याक आमकां कुमदादीकूय कारांबोली भरपूर त्रास जाता देर इज ऑलवेज समबडी इज डुईंग समथींग रॉंग न्हू इधर कुमदादी इज डुईंग रॉंग टेनंट एसोसिएशन इज डुईंग रॉंग व मामलादार इज डुईंग समथींग कोण पूण करता पूण अशें करून चर्चा करून प्रॉब्लम सॉल्व जावपाना आय आस्क यू टू कॉल फॉर अ मिटींग सिरियसली पुट अ टॉट आणि पीपल शुड नॉट स्टार्ट लाफिंग एट यू वेन यू स्पीक अदरवाइज इट इज बिकमिंग अ मेस ओवर हियर न्हू आमकां कांय हेंच ना सिरियस ओवर हियर माननीय आमदारांची सजेशन केला ती जॉयंट मिटींग आमी घेवया आमदार आणि आमच्या आग्रेचे डायरेक्टर आग्रेचे आसा तांकां बाकी कोण कोण लागता ऑफिसरां ती जॉयंट मिटींग घेवया तूं त्या मिटींगेक येवचो. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, संदीप कामोलकर, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. मडगांव पेल्या फुटपाथार सिवरेज विभागान चेंबर उक्तो सोडला. फुटपाथार कितलोसोच लोक चलता. कुशीक 20 ट्रान्सफॉर्मर आसा. ते भायर झाडां झोपां वाडलेल्यान उक्तो चेंबर दिश्टी पडना. लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. चेंबरात पडून कोणाचो बळी वच्चे आदी चेंबर धापाप थळाव्यांनी मागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज तुमकां आमी दाखयतात पेल्या हांगा जे सिवरेज डिपार्टमेंटान जो चेंबर आसा ह्या चेंबर हो ओपन असले कारणान कितली लोकांक फाल्यां त्रास जातले हे आमी तुमकां दाखयतात. हो जो चेंबर आसा हो सिवरेज डिपार्टमेंटाचो आनी हो ओपन दवरले कडेन आसा. हांगा हेजे कुशीक लायटीचो ट्रान्सफॉर्मर आसा. हांगा वॉकिंग एक ट्रॅक आसा. हांगा फुटपाथ आसा आनी हेजेर ह्या फुटपाथी वयल्यान लोक हांगा वॉकिंग करतात आनी येदा कधी जर वायट कितें जर जायत जाल्यार ह्या हितू चेंबरां भितर पडटले आनीक व्हडली कॅज्युअलिटी जावपाक शकता. हांगा रातीन लायटीमॅन जे आसात हे लायट सारके करपाक येता कित्याक तेजे कुशीक ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी ते जर चुकून जर ह्या चेंबरां भितर पडले जाल्यार हांगा मोठो आघात जातलो. म्हणूनच गांवच्या लोकांनी मागले कडेन आसा की हो बेगीच्या बेगीन चेंबर हेणी धापचो आनीक रिलीफ दिवचे म्हणून कित्याक हांगा जे ह्या फुटपाथी वयल्यान लोक चलत वयतात, गोरवांय वयतात आनीक तुगेले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे मनीस आसात हे सदांच हांगा येतात. हांगा हो हेजेर तण वाडले कारणान ही झाडां वाडली कारणान कांय कळना. म्हणून लोकांनी एक अपील केले कडेन आसा की सिवरेज डिपार्टमेंटा बेगीच्या बेगीन हो जो चेंबर आसा हो पुरोवचो आनी बंद करचो, पॅक करचो म्हणून. बरं सिवरेजी चेंबर तो ओपन उरला कितें दिसता तुका कितें जाय येता म्हणून? होय हे मरे हांव जायत पाट तुजी नोदरे मुखार हाडपाक वतालो कित्याक हांव हिंग जायत पाट थांबवता आनी हांवूय बी हांगा कुशीन केन्ना मुतून जाता जाल्यार रातचो मुतपा वयता. सो हांवें नोटीस केलो तो सिवरेजी चेंबर जो आसा ताजे धाकणें ना तो ओपन आसा. आतां हे वाटेन जायत जनवरां वयता ते एक जनवार तातूंत पडलें जाल्यार बरें आसा. पूण हांव म्हणटा कितें फाल्यां कोणू एक मनीस हांगा मुतपा आयिल्लो एक भुरगो हांगा कितें करपा लागून तागे बोल झाडां पड म्हूण तो बोल हाडपाक गेल्लो आनी चुकून जर तो त्या चेंबराक पडलो जाल्यार तो गेलो काबार. जाल्यार हेजी वयर कितें तरी गव्हर्मेंटान इमिडिएट एक्शन घेवपा जाय. बाबा हाजे धापणे आशिल्ले ते कोण खंय वयले, कोण काडले, कित्याक लागून काडले, रिप्लेस केलो ना आनी धापलेले काय ना म्हूण तें पळोवपा पडटा. धापलेले काय ना म्हूण ती पयलीं खबर ना काय अशें ओपनली आशिल्ले ते म्हजे नदरे मुखार ते आतां गेला. पूण हांव गव्हर्मेंटा म्हूण ना पूण हांगा कितें ऑथॉरिटी आसते जावं ती PWD जावं पंचायत सिवरेज डिपार्टमेंट कोण आसते ते ऑथॉरिटीन एक्शन घेवन ती गव्हर्मेंटाक सांगपा जाय. गव्हर्मेंट ताबडतोब मागीर एक्शन घेतलो की घेवपा आसते. पूण अशें ओपन दवरप न्हू हे सिवरेजी जर इतले होणा जर कोण पडलो जाल्यार तो मनीस भुरगो मरतलो. त्या खातीर मातशी हांव प्लीज एक रिक्वेस्ट आसा म्हागेले की हाजी कोण पळय ऑथॉरिटी आसा तेणी हे बंद करचें म्हणून फॉर दीस दे शूड इमिडिएटली टेक एक्शन अँड क्लोज दीस सिवरेज चेंबर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, नितीक्षा गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरी. रानवटी जनावरां आलाशिरो नाशिल्ल्यान मनशांचे वस्तेत येवपाक लागल्यात. हे परत एकदा सिद्ध जाला. दिवचल मुळगांवां रातच्या वेळार लोकवस्तेत बिबटो सुण्याक घेवन वयतना दिश्टी पडलो. CCTV कॅमेऱ्यात त्याचो पुरावो मेळटा. लोक बरेच भियेल्यात. सरकारान बेगोबेग बिबट्याचो बंदोबस्त करचो थळाव्यांनी मागला.
रानटी जनावरां ही रेजिडेन्शियल एरियेन येवप हे प्रकार आतां खुबशे वाडलेले आसा. तशेंच कॉन्क्रीट जंगल म्हणटा आमी, खुबशीं घरां वाडटा आनी जंगल कमी जाता. तातूंतय हो जो प्रॉब्लम आसा तो वाडलेलो आसा की तांकां जंगलान कांय खावपाक मेळना. त्या खातीर जी रानटी जनावरां आसा, लेपर्ड तशेंच दुसरी खंयची जंगली जनावरां ती रेजिडेन्शियल एरियेन येवन जे कुत्रे आसात तशें माजरां हांकां आपलो शिकार करतात. अशेंच एक प्रकार मुळगांव हांगा काल घडलो राती आनी जो लेपर्डान तांचो कुत्रो व्हेलो तो तांच्या CCTV कॅमेरान कॅच जाल्लो आसा आनी तो अशेंच हांगासर तेंच्यांनी सांगलें की 1-2 वर्सां पयलीं अशेंच घडलेलें आनी 1-5 वर्सां पयलीं बिचोले बी असोच वाघ एका बांयन पडलेलो आमकां मेळ्ळो. पूण ह्या हितून जी मायनिंगूय आसा मोठ्या प्रमाणान हांगा वाडटा, आतां बंद आसली, आतां परत सुरू जावपाचें आसा. मायनिंग एरिया आसा असो थंयसर जे जंगली जनावरां आहा ती रेजिडेन्शियल एरियान येता आनी ताजी बंदोबस्त जावपाक जाय, नाजाल्यार लोक जे रावतात तांकां बी ताजो धोको आसा. सांगचें म्हटल्यार त्या दिसा 5 तारखेक रातचे 1 सुमार एक इन्सिडंट घडलो की एक लेपर्ड तो येयलो आनी आमचो कुत्रो जो ह्या रुमान आमी ताका बांदलेलो आसता ताका व्हेलो तेणी. इन्सिडंट असो जालो की आमी कुत्र्याक हरशीं बांदून दवरता आनी दार लॅच लायता. त्या दिसा लॅच लावपाचें उरलें आनी तो लेपर्ड येयलो आनी त्या कुत्र्यान कितेंच आवाज करूं ना आनी 1 मिनटान ताका मारलो आनी सामको ही पायवाट आसा त्या पायवाटेसून ताका घेवन तो परत गेलो. तुमी हांगा पळोवं शकता, हांगासर आसा हे सगळे ग्रावंड आनी फाटल्यान आसा जंगल. ते पळय चड जंगल ना, फुडें मायनिंग स्टार्ट जाता आनी हो आमचो कंपाऊंड. ते आतां लेपर्डान कंपाऊंडाच्या भितून येवन हें करप म्हटल्यार एक खूब डेंजर जालां. कित्याक आमी हांगासर रावता, हांगासर ही सगळीं घरां आसा. आमचो आनी एक कुत्रो आसा, तशेंच आनी हेंचे 2-3 कुत्रे आसात आनी हांगा भुरगीं रावतात बारीक बारीक. हे सारको इतको हांगासर येवप म्हटल्यार खुबूच आमकां भंयच पडला. आतां तो एक व्हिडिओ आमी शेअर केला जो आमच्या CCTV कॅमेराचेर रिकॉर्ड जाला. तो व्हिडिओ पळोवन इतके मनाक सामकें आमचो कुत्रो येला, भंयूय दिसतात पण दुख्खूय जातात. सो आमी लेटर ऑलरेडी केला रेंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक की बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाचें. आनी तशेंच हांगासर रोड सुद्दां आसा, मेन रोड आसा आनी हांगासर ग्रावंड आसा, हांगासर भुरगे सुद्दां खेळटात. सो ते लेपर्डाक इतके हांगासर येवप म्हटल्यार आतां फॉरेस्टाक खंय नाश जाला ताका लागून ते लेपर्ड आतां रेजिडेन्शियल एरियान येता. सो हांव सरकारा कडेन मागता, तशेंच आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाचें आनी हांगासर कितें आहा ते सोक्ष लावन त्या लेपर्डाक केज घालून व्हरपाचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. खोतीगांव काणकोणचो गांवगिरो वाठार. ह्या पंचायत वाठारात सुमार 5 जाग्यांचेर बेकायदेशीर रितीन सोरो विकतात. संबंधीत यंत्रणा कडेन कागाळ करू नये, अधिकारी कानार केंस ओडटात. ह्या विशयाचेर ग्रामसभा बरीच तापली. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्या अत्यंत ग्रामीण भाग म्हणपी खोतीगांव पंचायत वाठारांत खंय जवळ जवळ 5 कडेन बेकायदेशीर सोरो विकता. हाजेर अबकारी खात्याक कंप्लेन केली, त्याच बरोबर पंचायतीक कंप्लेन केली, तरी पण कारवाई जायना. देखून कांय नागरिकांनी हो प्रश्न ग्रामसभेक बरोसो ओडून धरलो आनी हाचेर गरमागरम चर्चा जाली. निमाणे ह्या वेळार खोतीगांव पंचायतीचे सरपंच आनंदू देसाय हाणें सांगलें की जे कोण बेकायदेशीर सोरो विकता तांकां आपूण नोटीस काडून आफून हाडटलो आनी ताजे कडेन चर्चा केल्या उपरांत फुडली खंय कारवाई करतलो अशें त्या वेळार ताणें सांगलें. आणि आवळी पुरा हे जाता जात्रा जातली ना केन्ना केन्ना बेकायदेशीर बंद जावपाक जाय. कित्याक आमचे मरे खोतीगांव एक बरो प्रोग्राम घेता भुरगे बेकायदेशीर सोरो विकप्यांचेर नोटीस काडून कारवाई करतले, पंचायतीन उतर दिल्ले. पूण पंचायत हालना दोलना, देखून थळावे फुर्योज जाल्यात. आयकात थळाव्यांच्यो करंदायो. खोतीगांव सध्या 6 कडेन बेकायदेशीर सोरो विकपाचें काम चालू आसा आनीक आमी एका ग्रामसभेक विशय मांडलो तो
मागीर सरपंचाक आमी कंप्लेन हेका पंचायतीक आमी कंप्लेन दिली, त्या भायर एक्सायजीक दिली. एक्सायज एक फाटी येवन धरून गेले पण ते बंद जालें ना, कंटिन्यू चालू आहा. आनी आमगेली खोतिगांव म्हणटा आतां एक दोन तीन कडेन बार आहाय लायसनाची, ते आमकां आतां धंदो कांयच ना. आनी बारीक बारीक आतां भुरगीं सुद्दां येवन ते बेकायदेशीर कोण विकता पळय ते पिवन वयताय भुरगे. अशे कशे भुरगे बेकायदेशीर हेजेर येता तर? बेकायदेशीर म्हणल्यार बारांनी येवपाक शकनाय न्हू ते, बेकायदेशीर मेळटा म्हणून बिंदास घेता वयताय पार्सलां. वाड्यार सामकें लागीं मेळटा न्ही, वाड्यांनी विकताय न्ही सोरो. ओके. आनी तुमी हो ग्रामसभे असो विशय कित्याक केलो? ग्रामसभा पंचायतीक तुमी कंप्लेन बी केल्ली काय कितें? हय, आमी पंचायतीक कंप्लेन केल्ली पण सरपंचान सांगलें आमकां तांकां नोटीस काडटा, तुमकां आपयता म्हणून आजुनी कांय आपयलें ना आमकां. आतां कंप्लेन केल्यार कितले टायम जालो? कंप्लेन केला आतां 2-3 दीस जाले. आता मारया एक नदर ग्रामसभेत जाल्ल्या खोतिगांव बेकायदेशीर होलसेल बार बंद करपा विशींचेर चर्चेचेर. बाराचे सोडपिटा तो काय ध्यान पडून मोडला एखादी पण होलसेल कर दिलाय होलसेल लायसन घेवपा बंद केला पूण केले बाय केले ते बरे गावाय ना ते बरे पण हे बंद जाता हे बंद कर होलसेल कोण घेऊ शकता कोण घेवपा शकता होलसेल कोण घेता लायसन घे ना घे ना कोणाला बसता आल्या होलसेल घे ना काय पतिगा लायसन घे ना काय पंचायती घे ना काय गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि संगीता होली. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत पळया उरिल्ल्यो खबरो. मायणा स्पोर्ट्स क्लबान फुटबॉल सर्तीत टाय ब्रेकरा वरवीं आर्ले वाय रायाक 6-5 गोलांनी हारयलो. सिर्ली एससीनी ही सर्त घडोवन हाडली. चिंचणी गरजेच्या खेळामेळार खेळ रंगलो. पळयात. मायना स्पोर्ट्स क्लबान जैत राखून दवरतना 24व्या अवर लेडी ऑफ मेर्शेस ऑल गोवा 8 सायड फुटबॉल सर्तीचे उपांत्य फेरयेत सुवात मेळयली. मायना पंगडाच्या माल्दिनो रॉड्रिगिसाचे बळिश्ट कामगिरीक लागून 11व्या मिनटार प्रतिस्पर्धी किपराक गोल करपाची संद मेळ्ळी. जाल्यार मॅचीच्या 16व्या मिनटार डॅनी फर्नांडिसान राया खातीर बरोबरी केली. दोनूय पंगडांनी बरे यत्न केले. फुटबॉल सर्तीच्या टाय ब्रेकरात मायना स्पोर्ट्स क्लबान आर्ले वाय राया पंगडाचेर 6-5 गोलांनी जैत जोडले. पळयात रंगतदार खेळी. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. आणि आता वेध हवामानाचो.
फुडले कांय दीस सुके वचो येतात. शुक्रारा मेरेन हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. कांय सुवातांनी पावसाची पिरपीर चालूच उरतली. हेवूय तितलेंच खरें. फुडले कांय दीस कमकुवत मॉन्सून पळोवपाक मेळटलो. मंगळारा मळबात कोपा दाटिल्ली पळोवपाक मेळटली. शुक्रार मेरेन सुके हवामान पळोवपाक मेळूं येता. ह्या काळात तापमान 32 ते 26 डिग्री सेल्सियसा मदीं उरूं येता. शुक्रार मेरेन पावसाचो नेट कमी, हलको ते मध्यम पावसाची शक्यताय. मंगळारा कांय कडेन शिरशिरतलो पावस. मंगळारा चडावत आनी उणें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365 हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत अणभवपाक गोंयचे मातयेचो वास. गोवा 365 मोग आसचो.